कॉन्फरन्स आपयल्या एक सारखे इम्पॉर्टंट पॉइंट हांव एक हे घेवन आयज तुमच्या मध्ये येयला. आता माझो पॉइंट सांगचे पयले हांव एक मिडियाक सांगूंक सोदतां, जेन्ना आमी मिनिस्टर आसले तेन्ना आमी कितेंय तरी प्रोजेक्ट करपाक जाय जाल्यार आमी भरपूर त्रास काडटाले आनी सोदूंक भोंवताले लँड. आमकां लँड खूंयच मेळनाहले वास्को. जेन्ना दोन मोठे माझे प्रोजेक्ट हाडपाचो आसलो ते म्हणल्यार एक म्हणटा ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, दुसरे म्हणटा ते आमी रवींद्र भवन. हे दोन प्रोजेक्ट म्हाका जाय आसले आनी तेका लागून हांवें भरपूर लँड हांव सोदूंक लागलो. गव्हर्मेंटाचे लँड आहा काय म्हणून, पूण खूंयच मेळ्ळो ना. पूण हांव जाण आसलो एक केटीसी कोडे, कदंबा कॉर्पोरेशन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशना कोडे तेंकोडे लँड आसले. तेन्ना हांवें एक रिक्वेस्ट करून हांवें एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग तिका एक प्रोजेक्ट हांवें हाडलो. हाली 5000 स्क्वेअर मिटराचेर, पण टोटल केटीसीचे अंडर एक लँड आसले 29,243. ह्या लँडाचेर हांवें सायडीन इल्ल्याशा लुगाराचेर हांवें आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग बांदपाक सुरवात केली. पण तो दुसरो MLA येवन तेणे बंद केलें. हांवें म्हाजें रवींद्र भवन म्हाका चालू दवरलें आनी वास्को सिटीन लुगार मेवना म्हणून हांवें डायरेक्टली तो प्रोजेक्ट हांवें मार्मागोवा बायणा ह्या बिचा कडेन रवींद्र भवन गायलें. पूण आयज रवींद्र भवन चालू जालें, पूण एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग जे हांवें हाडलेले ते अजून पासून वयर सरपूच ना. पूण हे हेजेर आनी हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग कित्याक गरज आसली, हांवें सगळे प्लॅन केलेलो 15 ऑफिसेस अंडर वन रुफाचेर हांवें तो प्रोजेक्ट केल्लो. आनी जेन्ना हो प्रोजेक्ट केल्लो कित्याक लागून आख्ख्या वास्को आयज खंयचेय गव्हर्मेंट ऑफिसान भाडेन हाय, रेंटाक हाय. आता ही रेंटाक दवरलेली बरी हो प्रोजेक्ट केलो बरो, हेजेर हांवें विचार करून ते रवींद्र हे आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग हाडलेले. पूण आयज अशें आयको येता हो 29,243 जे स्क्वेअर मिटर हे लँड आसले ते आयज PPP प्रोजेक्टाचेर आयज तिका एक कंपनीक NBCC या कंपनीक हे दिला, दॅट इज नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन. या PPP मॉडेलाचेर तेणी दिला. आता हे 29,000 हे स्क्वेअर मिटर तुम्ही कशें प्रमोशन केला? 70-30 म्हणटकोच जो कोण ही कंपनी हा ताका 70% आणि ज्या केटीसीक ओन्ली 30% म्हणटकोच हे दाखयता ऑलमोस्ट 20,000 मोर देन 20,000 लोकां हे NBCC गेला. आणि आमकां ऑलमोस्ट 9,000 सुमार हे KTC कदंबा हेका मेवता. आनी ते वयताले मेवता कशें? खाली बेस्ट फ्लॅट प्लेन करपाचे. अरे आनी ते हो जो बिल्डर जे हा ही कंपनीन घेयला PPP मॉडेलाचेर घेयला, तो कसले प्रोजेक्ट हाडटा? मॉल हाडटा म्हूण कळला, पण व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट थिंगा कोत्ता म्हणला. अरे जेन्ना तुम्ही हो 70-30 हो ह्या प्रोविशनाचेर तुम्ही हे कोत्ता जाल्यार हे सारखे? अरे गव्हर्मेंट आमी म्हणटाले लँड ना, लँड गव्हर्मेंट दवरा, लोकांक प्रोजेक्ट करा, लोकां खातीर कितेंय करा, पूण हे भाशेन वेस्ट करनाका आमचे लँड फॉर वेस्टेड इंटरेस्ट. हे जावपा जायना. आनी आयज तुम्ही KTC तुम्ही हाली बेस्ट लेवल करपाक तुम्ही इतले व्हडले लँड तुम्ही दिता, 20,000 स्क्वेअर मिटर दिता. म्हणटकच हे कितें दाखयता? हे दाखयता अशें गोंयकारां बसत गोंयकारांक लागून कांयच करप ना. अरे बस स्टँड तर करपा जाय जाल्यार हांवें आयकलेलें MLA आमचो बोबाट मारताले
की आमकां गव्हर्मेंटान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां 140 crores दिल्या. कोण एकलो MLA बाबा म्हणटा 200 crore आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिल्या. अरे जोरी तर तुमकां इतले दिल्या जाल्यार हो प्रोजेक्ट जो तुम्ही PPP कित्याक करता आणि इतले 70% लँड तुम्ही तांकां कित्याक दिता. अरे जोरी तर तुमकां तर इतले पैसे दिले तुम्ही हो प्रोजेक्ट खुद गव्हर्मेंट करा. खुद गव्हर्मेंट करून हे लँड जे उरता ते तुम्ही तुमकां दवरा. नाजाल्यार आमचे एक तुम्ही एक काम कर, लोकांक लागून गरिबांक लागून कितें प्रोजेक्ट हाडा, बिल्डिंग हाडा, कितेंय करा आणि कितें गव्हर्मेंट लोकांक फायदो करा न्हू. अरे हे कंपनीक तुम्ही जर दिता इट इज अ 200 FAR स्क्वेअर मिटर थिंगा 200 आणि त्याचा व्हॅल्यू कितलो जाता या लँडाचो. ओवर 20,000 स्क्वेअर मिटरचा लँड कितले कॉस्ट कितले जाता. मोर दॅन 300 crores. अरे पण हे लँड कित्याक दिवपाची गरज आहा तुमकां. आणि हे कमर्शियल प्रोजेक्ट जो असता तेन्ना तुम्ही 70-30 करता. तुम्ही एक काम करा, MLA जो कोणाचो तर लुगार आसा तुम्ही हेच भाशेन काडा. ओन तुमचो लुगार आहा जाल्यार 70-30 करा आनी बिल्डराक दिया. चोवया तुम्ही दिता जाल्यार. हे गव्हर्मेंटाचे लँड म्हणटा हूज फादर वॉट गोज. कोणाचे पैसे वयता म्हणजे तुम्ही दीत सोडा. अरे वास्को लँड ना हांव नको. आमगे MLA कितें करता ते लँड ना वास्को. हांव जाणा आयज आमी शेत पुरयला तो एक हे कर जॉगस पार्क कशें करपाक. अरे हांव कितें म्हणटा तुम्ही डायरेक्टली तुम्ही तर लोकांच्या मोगान लोकांनी जिखून काडलेले तुमकां दिला आणि दिसला आणि आहा जाल्यार त्या मोगान जाल्यार लोकां खातीर प्रोजेक्ट करा. एक कंपनीक तुम्ही हे कोण नाका इतलो फायदो. हो फायदो खाली दुसरो घेवन वयता. हांव डायरेक्टली कोट करता जेन्ना आयज हो जो प्रोजेक्ट करता तेन्ना KTC बस स्टँड करता तेन्ना तेणी आतां HPCL हें गेला. HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हेजेर तेणी आतां लँड ते लुगाराचेर सिटीन करता. आतां एक सांगा म्हाका तुम्ही तेन्ना ते आतां कन्स्ट्रक्शन चालू करपाक करता आणि तुम्ही तो बस स्टँड शिफ्ट करता. एक सांग म्हाका लोक कंजेशन मरे तिका लोक हा मरे बसयो हा चलतल्यो एक्सिडेंट जातले मरे प्रोन टू एक्सिडेंट मरे. अरे हेजेर तुम्ही कितें करू चिंता. हेजेर कोणाचेच लक्ष ना. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता प्लीज हाचेर मातशें स्टडी करा आणि हो स्टार्ट जावचे पयले ते हो प्रोजेक्ट बंद करा आणि लोकां खातीर कितें करा. आणि हांवें आयकलो अशें PDN आयज तेणे एडिशनल FAR मागपाक तेणे लेटर केला. हो जो NBC CCAचेर तेणे आयज एडिशनल एक लेटर मारला PDAक आणि आमकां एक एडिशनल FAR वाडोवन दिया म्हूण. हेजेर आमी स्टडी करपाचे, हेजेर आमी चोवपाची भरपूर गरज आहा. तेका लागून आमी सांगता जेन्ना तुम्ही तर हे बसीस सगळे हार्ट ऑफ सिटी वतले भरपूर एक्सिडेंट जावपाक शकता आणि कोणाचो जीव तर गेले जाल्यार यू आर रिस्पॉन्सिबल. कोणाक कितें जालें एक्सिडेंट जालें कितेंय जालें जाल्यार यू आर रिस्पॉन्सिबल. हांव हे पयलेंच म्हणटा कित्याक तुम्ही सगळे एंटायर बसीस मडगांवच्यो हिंगा थिंगा सगळे बसी तुम्ही सिटीन वतले आणि हे सिटीन येले म्हणटकूच आमी सिटीन येयले म्हणटकूच लोकांक कंजेशन आहा लोकां भोंवता रस्त्याचेर हे जाता भरपूर प्रॉब्लेम जातले. हांव डायरेक्टली एक कोट करता हे न्यू वास्को बस स्टँड प्रोजेक्ट टर्न इनटू ए रियल इस्टेट स्कॅम. बोलाय सांग तो प्रोजेक्ट तो कॅन्सल केलो कित्याक तो कॅन्सल केलो तो. आता कितें आसता जेन्ना एक MLA जिखलो एक MLA पडलो तो दुसऱ्या MLAक एक रायट आसता आपणाक कितें जाय तें अशें करपाक. सो तेका नाका आसलें ते एडमिनिस्ट्रेटर बिल्डींग थिंगा येयल्ले तेका नाका आसलें कित्याक आयज जर सांगतलो जाल्यार हांवें 5-6 प्रोजेक्ट हाडलेले जेन्ना 2010 ना केन्नाय तुम्ही वास्को देखून विचारा
एक काढलेलो आहे ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, एक काढलेलं आहे वॉटर रिझर्व्हर, एक काढलेलं आहे रवींद्र भवन, एक काढलेलं आहे फिश मार्केट, एक काढलेलं फायर ब्रिगेड हे स्टेशन ते हाडलेले आहे. केटीसी हे प्रोजेक्ट पोकून थोड्याच प्रोजेक्टान एक हे जाले, एक रवींद्र भवन येयले, दुसरे म्हणटा ते एक रिझर्वर येयलो, तो रिझर्वर आहा तो नेवीन आहा, तो अजून पासून उदक बरो येना तितून 5000 क्युबिक मीटर. फायर ब्रिगेड ऑफिस ते मात चालू झाले. ह्या दो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंगान आयज पासून हे जावंक ना, ते सगळे तशेंच उरले आनी आख्यांचे हे जाले. आता म्हाका खबर आहा जेन्ना हे इलेक्शन येवपाक 5 म्हयने आहाय म्हणटकच हे सगळे प्रोजेक्ट आता लायनीन लागतले आनी लागपा जाय. आताच न्हू केन्नाय कितें आहा, कोण एक एमएलए जालो म्हणटकच तेणे एमएलएन बाबा पयलेच करपाक सुरवात करपाक जाय. आता हे सगळे प्रोजेक्ट हुंचो हाडचो, प्रोजेक्ट हुंचो बंद करचो, प्रोजेक्ट हुंचो कितें करचो तेंच्या हातीन आहा. पीपीपी मॉडेल केला पळय, तातूंत कितें भानगड आसा, करप्शन आसा, कितें आसा? दिसता स्कॅम आसा? हो आता 70-30 आता हार्ट ऑफ सिटी ए कमर्शियल लँड. आता एक सांग म्हाका, तो बिल्डर जो आहा तो ही कंपनी NBCC, आता ही कंपनी 70% घेता आउट ऑफ 29,243. आता इतलो तेका मेवता, आमकां कितलो मेवता 29,000 प्रोपोर्शन पळय मातशें कितले जाता ते. आता तुम्ही म्हाका सांगा, हो प्रोजेक्ट कमर्शियल तो प्रोजेक्ट करतलो थिंगा आनी हो लाखांनी सिंगतलो. आता तू सांग म्हाका फायदो कोणाक जाला, आमकां ओ फायदो तेंका? आनी हू गॉट अ बेस्टेड इंटरेस्ट हेजेर? हेणी एमएलएनी हेणी चोवपा जाय गव्हर्मेंटान. आनी जरी तर असले प्रोजेक्टाचेर तुमचे तर लक्ष ना आनी तुमकां तर हेजेर सांबाळपाक कळना, यू आर अनफिट. तू म्हणटा की हो स्कॅम आसा म्हणून, जाल्यार लोकल एमएलए इन्वॉल्ड आहा भितर. अरे बाबा, ही कोणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी? आयज त्या लोकल एमएलएची कॉन्स्टिट्युएन्सी न्हू, ती कॉन्स्टिट्युएन्सी तेज्या अंडर आहा म्हणटकच इट इज नॉट हीज ड्युटी टू लुक इन टू दीस प्रोजेक्ट्स. ताका कितें मेळ्ळा आसतलें दिसता तुका? हांव नको ते तुमी फायंड आउट करा न्हू. सर म्हाका एक सांगा, तुम्ही वास्कोचे सिनियर लिडर, वय. तुम्ही पहिलीच्यान खूप वर्सां काडल्या, तुमकां वास्कोची सगळी खबर आहा, तुम्ही सांगल्या. तुम्ही आता डायरेक्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, पण तुम्ही वास्कोचे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांना कित्याक तुम्ही हे सुचवना बाबा हे तुम्ही करता ते सारखें ना म्हणून? का तुमकां दिसलें की प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्यार ते जाग्यार पडटाले? हांव केन्नाय एक पाटी इन्वॉल्व जायना. जेन्ना तर कोणूय तर लिडर वा कोणूय तरी एक इश्यू घेता, हांव म्हणटा कितें लेट हिम टेक अ इश्यू, घेवन दी. एक हिंगा कोणे तरी एक इश्यू घेयल्लो आनी म्हाका दिसता हो इश्यू इवन असेंब्लीन आयिल्लो, असेंब्लीन हो 0 आवराचेर हो असेंब्लीन हो लँडाचेर येयल्ले. आनी म्हाका हे उगडास आसा, इवन विजय सरदेसाय तेणे सांगलेले इट इज तुमकां बेड्यो पडटल्यो म्हण. मागीर उगडास आसा तुमकां, ताणें असेंब्लीन उलयल्ले. सो हांव कितें म्हणटा हेजेर की हे प्रोजेक्टान जे लोकल एमएलए जे कोण आहाय तेणी ऑब्जेक्शन हाडले, प्लस आनी कोणे हेजेर इश्यू घेयलो. पूण आयज म्हाकाय दिसले की सगळे सायलेन्स आहाय, सगळे वोगी आहाय, जाल्यार इल्लोसो हांवें आवाज करचो म्हणून. सो ह्या कारणाक लागून आयज मिडिया कडेन हांव येयला आनी रिक्वेस्ट मागता, हे भाशेन प्रोजेक्ट कशे येताय आनी हेजेर वेस्टेड इंटरेस्ट कोणाकूय तर एक इंटरेस्ट आसता कितें करपाक, तेन्ना तुमी मिडिया हितून मातशें मुखार वचून हे झगडोवपा जाय. इट इज युअर लँड. कितले पर्सेंटेज काम जालां अशें दिसता? काम कांय जालो ना, स्टार्ट Okay, केलो मग ना. आता कितें बट process केली तेणी बस स्टँड शिफ्ट करपाक तेणे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हेजे कंपनी हेजेर तेणे आता सगळो रेडी करून दवरला की केटीसी वास्को सिटीन व्हरपाक. जुजे बाबू हो project तुम्ही हाडला. ना जुजे हो प्रोजेक्ट तुम्ही हाडलेलो? काय हाडू ना हो प्रोजेक्ट आता न्यू येयला पीपीपी. हो आय थिंक आता येयला. आता हो प्रोजेक्ट हांव एकूच हाडलेलो तो ते केटीसी हेजेर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग अँड बस स्टँड. बरें, ह्याच्या विरोधात तुम्ही एजिटेशन करतले किंवा कितें करतले? चोय कितें आहा जाणा, करपाक पडले जाल्यार 100% करतले. आता आमी एक रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटाक, असले जेन्ना लॉस जाता आमकां गोंयकारांक लॉस जाता,
आणि हो फायदो दुसरोच काढून तर वयता जाल्यार हेजेर चीफ मिनिस्टर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दवरपा जाय आणि हेजेर कितें तरी करपा जाय आनी दाखोवपा जाय बाबा येस स्टडी कर हो 70-30 हो जो प्रोजेक्ट जो हार्ट ऑफ सिटी हो जो कोत्ता तो सारको न्हू म्हणून दाखोवन दी कर तेजेर आनी स्टॉप कर कित्याक स्टॉप कर मागीर कशें करपा तें कर न्हू पूण हांव कितें म्हणटा हेजेर आमकां दिसता ते टोटली रॉंग वॉट दे हॅव डन पीपीपी प्रोजेक्ट बरें एक सांग म्हाका हांव मागे सिंपल द क्वेश्चन एक पीपीपी प्रोजेक्टाचेर कित्याक करून रावले जेन्ना द लोकल एमएलए तुम्ही 140 crores दिले आणि पैसे दिले अरे इन्वेस्ट सम मनी इन दिस and do this project and keep this 2,000 square meter for other projects. लोकांक कितें दिता जेन्ना ह्यो लोकांक गेलो तो बिल्डर येतलो अख्खे लँड यूज करतलो पयशे जोडटलो आनी वयतलो मरे जुदेगाव तुवें वेस्टर्न इंटरेस्ट म्हणलो तो वेस्टर्न इंटरेस्ट तू कोणाक हे करता सारको मेन टार्गेट कोणाक करता तू बाबा ब्लेम कोणाक मनीस ब्लेम करपाक हाय सगळ्याची हे प्रोजेक्ट जेन्ना येताय आणि लोकांक जेन्ना क्लियर कर न्हू तू करता मरे म्हणून उलयनाका घुवणून हांव कित्याक उलयतलो म्हाका असली भिरांत रे हांव सांगता मरे इनडायरेक्टली हांव सांगता न्हू तुका जेन्ना एक लोकल एमएलए आसता ते लोकल एमएलएन ह्या प्रोजेक्टाचेर स्टडी करपाक चोवपाक जाय आनी सांबाळपा जाय लँड हांव इतलें म्हणटा तो एमएलएचें नाव कित्याक घेवपाक कित्याक दाजी लोकल एमएलए मरे ते घेवन सांगा न्हू पण सांगले मरे आता दाजी लोकल एमएलए मरे हे प्रोजेक्ट आता लोकल एमएलएच करतलो मरे वय म्हणा क्रेडिट टच घेतलो मरे प्रोजेक्टाचे हांव कितें म्हणटा तुवें इतलेशें तो प्रोजेक्ट हे करून 30% तुमी आमकां घेवन आनी 20% तुमी तेका 20,000 तेका दिता म्हणल्यार तुम्ही म्हणू शकता की दाजी साळकारा वेस्टर्न इंटरेस्ट आनी आशिल्लो तूं नांव घेवपाक हे करून हांवें सांगलें मरे लोकल एमएलए पयलो म्हणटा तो इंटरेस्ट आसूं जाय हे सगळे तेजे सांबाळपाक बोल्सान कितले गेले आसतले चल तू मरे म्हाका दुसरे क्वेश्चन बोल्सांतले जाता तो हांव कोणाचे बोल्सान कितले गेले आनी कोणे कितले जोडले कोणाक कितले मेवले ते म्हाका खबर ना पूण हांव तुका एक सांगता म्हाका हे जोरी तर आहा मागीर डायरेक्टली एक हे कोत्ता की बाबा हे हेजेर हो प्रोजेक्ट असो चलना 70-30 म्हणल्यार तू सांगू शकता हे सरकारा भितर अशें करप्शन चालू आसा खबर नासलेल्या भशेन उलयता तुमी आनी कितें करया सांग मरे चलता की ना चलना तो सांगतलो एडवायझर सांगतलो आमचो लिगल पीपीपी पब्लीक प्रायव्हेट पार्टिसिपेशन हे तुका आख्या वर्ल्डाक चालू असता एवढं डेव्हलपमेंट जेन्ना गव्हर्नमेंटा कडेन एक प्रॉपर्टी आसा आपण गव्हर्नमेंटाक फंड ना सो सम प्रायव्हेट इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा प्रायव्हेट सेक्टरांतलो कोण तरी पब्लीक सेक्टरान कोण तरी येता तो फंड भितर घालता आनी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आनी तेका ओनरशीप दिना तेका सर्टन वर्ड्स तेका यूज करपाक दिता तो आफ्टर गेटिंग ऑल द बेनिफिट इट इज रिवर्टेड बॅक टू द गव्हर्नमेंट दॅट इज पीपीपी तू पूल बांद बिल्डिंग बांद कितेंय बांद आता ही जी कंपनी जी आसा नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी जेन्ना बीजेपीचे सरकार आयले 2014 तेन्नाच्यान हे कंपनीन कन्स्ट्रक्शन करपाक ओव्हरसीज गेले ते भायर फॉरेना दिस कंपनी वॉज फ्लोटेड समवेअर इन इट कम्स अंडर हाऊसिंग हे आसा न्हू हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट इंडस्ट्री जी आसा त्याच्या अंडर हो एक एंटरप्राइज कोणे तरी काढला आणि त्याच्या थ्रू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट ही स्कीम काढलेली आसा दिस कंपनी इज देअर प्रायव्हेट एंटरप्राइज वॉज इन्स्टिट्यूटेड समवेअर इन 1960 पण त्यांचे ऑपरेशन जे स्टार्ट झाले कारण गव्हर्नमेंटाचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री इन हाऊसिंग जी स्कीमी आसा इट वॉज इम्प्लिमेंटेड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट गोवा गव्हर्नमेंट I will tell you one PPP issue. Goa government and Penji municipality, the municipal corporation, under the scheme JURMU, Jawaharlal Nehru Urban Mission, central government कितलेशे करोडांनी फंड दिताले. I was a corporate at that point of time, and there were 3-party agreement was signed, and the project was implemented. By that time, आमचे corporate माझो council term झालो, BJP ने आयले, त्यांच्यानी किती केले पैसे was finance already sanctioned. And it was for the transport. Panje city corporation बसी चलतले इंटरसिटी
मागीर ह्याच मिनिस्टरान हू वॉज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ते पयशे डायवर्ट केले टू द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आणि बशी घातल्या आज पणजे ज्यो बशी चलता बारीक बारीक धाकट्यो कॉर्पोरेशन कदंबाच्यो इलेक्ट्रॉनिक बशी जे चलता दॅट कम्स अंडर दॅट जुर्मू पण इट इज नॉट विथ द म्युन्सिपालिटी बेनिफिट डज नॉट कम टू म्युन्सिपालिटी बेनिफिट गोज टू द कॉर्पोरेशन केटीसी जावं सरकारचे विंग ती कंपनी कितें 30-70 केला आउट ऑफ दीस हेच्या पयलीं आमचो जो पणजे कदंबातलो हें आसा सध्या दॅट वॉज विथ द म्युन्सिपालिटी हांव पयलीं तेन्ना बासिकाय टायमार तेन्ना हांव कॉन्सर्ट आसलोलो राणेन ते कितें केलें राणे स्टार्टेड अ बेबी कॉल कदंबा एन्ड हाजे आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो म्युन्सिपालिटी कडच्यान 1 रुपयान आमचो पणजे बस स्टँड घेतलो आणि आरटीओक दिलो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दिलो ट्रान्सपोर्ट तो कट करता तुका Yeah. आम्ही जाणात ही स्टोरी पण हांवें तुका प्रश्न विचारलेलो की बाबा वेस्टर्न इंटरेस्ट कसो आसा सांगता न्हू तितल्या पॉइंटार उलयना आय विल स्पीक टू दॅट आय एम जस्ट ट्रायंग टू गिव अ इलस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ दॅट आता कितें आसा गोवाचा इंटरेस्ट हांगसर डायरेक्ट ओनरशीप पास जाता ओनरशीप ऑफ 70% ऑफ द प्लॉट एरिया विल गो टू दॅट एनसीपी आणि ही विल बी एंटायटल टू कन्स्ट्रक्ट तुका व्हडले बिल्डिंगेन तुका अपार्टमेंट्स येतले मॉल येतलो and it will be sold and he will be having a profit. पण आमची गोंयची जागा झेल्ली बी आमचो शेणे जाला आमच्या गोंयकारांक कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर दिना तुमी करपाक की जशें गोवा सरकारान एका 140 कोटी दिल्या यूज दॅट अमाउंट एंड गो लेट द गव्हर्नमेंट टू द आमचं बस स्टँड अपग्रेडेशन ऑफ द बस स्टँड कॅन बी डन वाय समबडी शुड बी बेनिफिटेड सो इट स्मॅक्स ऑफ द करप्शन तुम्ही जेन्ना 70% दिता ओनरशीप सो हांगसर चौकशी जावपाक जाय आणि हांगसर अशेंच पळयता ते बेतून 100 कोटीचो फ्लोटींग हे बांदलो 100 कोटी उदकान गेले ती फिजिबिलिटी पळया न्हू बाबा जे फ्लोटींग जेटी थंय येदे वसाडी मारता तो कोलॅप्स जातलो आयज पळयला तुमी न्यूज येयला 100 कोटी गेले उदकान तशे हेवूय पयशे कोणाच्या वचान वयता सो हाजेर आमचें ऑब्जेक्शन आसता विदाउट ए रेस तुम्ही आता म्हणता न्हू थंयसरूच पीपीपी आणि पणजेन जुंता हाऊस आणि ते सांतिनेज क्वॉर्टर्स आहा सेम हेजेर तेजेर तुम्ही काय उलयना ना हांव तो सब्जेक्ट येवन आमच्या माझे दुसऱ्या कडेन उलयता एक स्पेशल मिटींग घेता प्रेस बोलता नाव हितून कितें आहा, उलया, हितून उलया. कितें आहा? ना हितून कितें आहा इट इज सेम हांव कितें म्हणटा असले प्रोजेक्ट जेन्ना करता आसतना पब्लिकाक गोंयकारांक कितले बेनिफीट जाता ते ते पळया. पळोवपाक जाय. तेणे आतां म्हणला एकूच पॉयंट म्हणला तुम्ही दिल्ली पार्टी येवन हे दिताय एनबीसीसी तुमी दिल वाय नॉट गोंयकाराक तेगे म्हणून वयव ना कितेंय जाता जाल्यार गोंयकाराक जावं दी कितेंय जाता जाल्यार हो मनीस हिंगाच वचून दी आयज बरें म्हाका हेजेर जस्टिफिकेशन दिया वॉट इज कदंबा कितें कोत्तलो तो बस स्टँड कितें सांग बिल्डींग काडटलो बस स्टँडार आमकां तो लुगार दिता तेजेर कितें बिल्डींग आसतली अरे प्लेन द लँड दितलो मरे आमकां आनी थिंग तर कितें बस स्टँडाक स्टँड अशें आनी कितें तहले कितें कोत्तलो सम ब्युटिफिकेशनूय कोत्तलो दॅट मिन्स इनफ पुरो आमकां इतलेंच अरे हांव हें सांगूं कोता मिडियाच्या तरेन तुमकां की एटलिस्ट गव्हर्नमेंटाक पूण कळपा जाय बाबा वॉट बेनिफीट वी आर गेटिंग आणि हाऊ मच मनी ही जस्ट पुटिंग इन दिस एज अ बस स्टँड हेचेर केटीसी कितें कोत्ता तें पूण कळून दी मरे आनी नाव टुडे हाका कांयच ना ह्या प्रोजेक्टाचेर तो कितें कोत्तलो कसो प्लेन आहा कितें आहा आयज हांव पीडीएन गेलो सकाळ फुडें हांव पीडीएन वचून मेंबर सेक्रेटरीक हांव मेवलो हांवें मेंबर सेक्रेटरी कोण विचारलें यू हॅव ए प्लॅन ऑफ दिस पीपीपी प्रोजेक्ट हेजेर कितें आहा तो म्हणटा कांय ना इट इज ना हाय हेजेर सांग जातलें आतां तुमी म्हाका सांगा आमकां कांयच मेळना तेजेर आमकां प्लॅनूय ना वॉट दीस आमचे एनबीसीसी करतले ते कांय कळना आमकां अरे बट वी ऑल्सो बी नोन अबाउट ऑल दीस नो आमकां कळपा जाय न्हू अरे कितें तेजेर आज कांयच ना आणि तुम्ही म्हणटा कितें तुम्ही मिडियान देखून तुम्ही गोंयकार तुम्हीच देखून हे भाशेन हेचेर तुम्ही हे मारपा जावो तुम्ही मातशें झगडोवपा जाय ते कितें आसता कोणेय सोडले नात कितें एक म्हणणी आहा आतां म्हणलां हांवें कोणाच पायचे कितें वयता हांव एकूच प्रश्न घायला तुम्ही एक पीपीपी प्रोजेक्ट तुम्ही ओन प्रोजेक्ट आयले कराय मरे 70-30 कराय मरे तुम्ही चला 70-30 करा मरे
बरें तुझे म्हाका एक सांग, ही जमीन 29,000 आणि कितें स्क्वेअर मिटर दिला ती केन्ना अलॉट केला तेका NBCC? सी आता ही केन्ना अलॉट केल्या ती कित दिल्या, पण हाली म्हाका इन्फॉर्मेशन इतले हा that certain land on 70-30 it is given to this company. When it had been given? Maybe their resolution they have taken, even 25 they also municipality taken. April 20. आता हांव कितें म्हणटा हे हेजेर बरें, हांव तुका एक मिडियाको क्वेश्चन विचारता, तुम्ही म्हाका सांगा, देर इज एनी जस्टिफिकेशन? हांव तुमकडे एनी जस्टिफिकेशन इन दिस? Any justification on this? Any justification on this land? काय उभे रावले? गव्हर्नमेंटाक विचारणार तू. हांव तेच रे, तेका आयकोन दी रे, गव्हर्नमेंटाक आयकोता रे, गव्हर्नमेंट तुमच्या मदन चोयतलो मरे तेका. सी कितें आसता, कोणाचें कितें आसता, कोणाचें गव्हर्नमेंटाचें कितेंय करून कशेंय करपाक कोणाक दूख लागना. दूख लागता ती गोंयकारांक, आमकां. So तू अपोज करता तू जाल्यार हेजे फुडें अरे आनी कित्याक लागून प्रेस कॉन्फरन्स घेयला? हेजे फुडें करतलो कितें? हेजे फुडें हेच्या फुडें करतलो तो तुमच्या मिडिया तरेन येतलो आणि येतलो आनी करतलो. वास्कोकारांक खबर ना. सर इलेक्शन लागीं येवपाच्या तुमच्या एडिच्यान कशी तयारी करल्या ताचेर म्हाका सांगा म्हाका. सी आमची तयारी चल्ल्या, पयले म्हणटा ती आमची तयारी NCP आमी काँग्रेसाकडे आमी मिटींग घेतली, उलोवणी कॉमेस केले, आमचे हायकमांडांनी कॉमेस केले आणि हे आमचे चिंतप आम सदां एवरी इलेक्शना पयले आमी उलयताय आनी उलयत येयल्या की सगळे आमी एकठांय जावन मुखार एक बारा गेले एकदम बरें सगळ्यांक हेल्दी म्हणून. तू एका गिरीश चोडणकराक बुके घेवन गेल्लो, कितें हांव त्याक घेवन वचना, ताणें म्हाका दिल्ली बुके. तुका दिल्लो बुके? बरें तुका दिल्लो जॉईन ताणें म्हाका जावपाक? वेलकम ना, ताणें म्हाका वेलकम केल्लो जेन्ना हांव तेजे बुगले मिटिंगेक आपयलो, मिटिंगेक बसलो, मिटिंगेक उलो, इट इज अ गॅचर. ताणें आपले Welcome केलं तुका, काँग्रेसीक यो म्हणून. ना थंय तुमी उंचाय पळोवंक जाता, मिटींग आसली, इट इज काँग्रेसा यो म्हणून न्हू, ही मिटींग आसली आनी हे मिटिंगेक आमी एक डिस्कस केला. सो वी शूड गो हेड विथ दिस प्लॅन. रुमर आयकूंक येता की तू जॉईन जावपाचो आसा, खरी गजाल आसा ही? ती आतां तुये तोंडान म्हणल्यार तें कितें ते मरे मागीचे मागीर पळोवया. आमी पयले सध्या आमी एकठांय येवपाचे, बाराबर रावपाचे पळोवया. एनसीपी आता बीजेपी पार्टी मर्ज जावपाची कितें आसा? ना रे बाबा, ते बेस्ट हे रे उलोवपा रे लोकांक जायते आहा जायते आहा रे. तशें कांय ना. आमगेलो चनक येतो शरद पवार, आमचो चनक येतो, कितें करीत आनी कशें करीत आनी कशें येतो कोणाक खबर ना. सो तो एक सिनियर लिडर सारको, ताजे असलो कोण लिडर ना आयज. कोणाक पंक्चर करतलो आनी कोणाक वारें सो मारतलो. ताका लागून तेगेले ते विचार चलता, विचार कशे वयता ते आमकां कांय खबर ना. सो आमचो लिडराक आमी कशें हें करता बाबा, तेजे कितें सांगलां ते चोवया कितें जाता ते मुखार. होय हिंगा सिच्युएशन वेगळें, थिंगा सिच्युएशन दुसरें, बट ते आमगे हायकमांड आमचे, ते आमचे लिडर, वरिश्ठ लिडर आमचे ते, आनी ते हुशार. तेंचे तकलेन कितें चलता आनी कशें वयता आनी कशें येता कोणाक खबर ना. वास्कोन जी ओल्ड बिल्डिंग आहा पळय, हय जी पब्लिकाक त्रास जाता ती कोण जी सारखी करिना जाल्यार वास्को मेलीन म्हटल्यार तेंचेर FIR घाला. अरे कोणाचे ताकद घालून दाखोया मरे, FIR घालून दाखोया रे. कित्याक उलयल्या जायना. आयज ते वास्को आतां तुमी जाणा उलोवपाक मरे सोंपें, करून दाखोया, चोवया. बाबा येले मातशें कितें म्हणटालो? तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.